पोरणे कीर्तीचे, तरणे शक्तीचे, अमर स्फूर्तीचे गोय. मेकळेपणाचें, मनीसपणाचें, सपन भांगराचें गोय. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय अशें आमच्या माणकुल्या सैमान नटिल्ल्या गोंयची तोखणाय करतना कवी सर्गेस्त डॉक्टर मनोहर सरदेसाय हे आपले कवितेत म्हणटात. खऱ्यांनीच गोंय सैम सुंदरायेन आनी इतिहासीक दायजान नटला. गोंयचो 5वो चार सैम कोणाकूय भूल घालपी. हांगच्यो इगर्जो, देवळां, मशिदी, दर्यादेगो, न्हंयो घसघशे अशी गिरेस्त संस्कृताये सयत गोंय अभिमानान उबें आसा. गोंयचो दरेक वाठार आपापले दायज राखून आसा. असोच एक वाठार म्हळ्यार सांगे मालात वशिल्लो नेत्रावळी वाठार. हांगच्याय खुबश्या वाठारांक जायत्या वर्सां आदलो इतिहास आसा. हांगचें अशेंच एक पोरणें देवस्थान म्हळ्यार श्री दत्त क्षेत्र, जाका दत्त गुफा म्हणूनय वळखतात. चलात तर आयज आमी हांगचे भोंवडेर या आनी हांगची म्हायती जाणून घेवया. नमस्कार, भांगरभूंयचे भोंवडी हे खाशेले कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सांगे तालुक्यांतल्या नेत्रावळी गांवाक सैमाचें वरदान मेळ्ळां. दोळे दिपकावपी थळांचे देणे, शांत पवित्र असो हो गांव. हांगा नरसोबावाडीची प्रतिकृती मानतात अशें पोरणें देवस्थान आसा. श्री दत्त क्षेत्र नांवाचें. दत्त गुफा म्हणूनय तें लोकप्रिय आसा. सांगेच्या पर्यटनाचे नदरेन हें म्हत्वाचें थळ. दोंगरावेल्यान व्हांवत येवपी थंड शितळ न्हंय, सरभोंवतणी 5वी-4 कुळाघरां, सुपारीचे उंच उंच माडया वांगडा कुळाघरांतल्यान खळखळपी उदकाचो आवाज, शेवण्यांचो चिवचिवाट आयकून मन प्रसन्न जाता. ही सैमीक गिरेस्तकाय मनात सांठयत मुखार वतना दत्त गुफा देवूळ दिश्टी पडटा. दत्त गुफा हें थळ प्रभुदेसाय कुटुंबाच्या पुर्वजांक दृश्टांत जावन प्राप्त जाल्लें. ते फातराच्या गुफेच्या स्वरुपांत आसा. हांगा मदींच 200 वर्सां आदींचो औदुंबराचो रूख आसा. सर्गेस्त सदाशिव श्रीपती प्रभुदेसाय हांणी देवळाचे उदरगती खातीर यत्न केले. तांणी श्री दत्त देवळाक भायल्यान थोडो आकार दिलो आनी ताचे इश्ट श्रीपाद प्रभुदेसाय हांच्या सहकार्यान देवळांत सुदारणा घडोवन हाडल्यो. तेन्ना ल्हानशें देवूळ उबें जालें. पूण तें उबें जावप हो श्री दत्त महाराजांचो चमत्कारच म्हणूंक जाय. देवळाचें काम चलतना शिमीट चिरे सोंपले अशें दिसतना चमत्कार जातालो आनी कोण तरी आपल्याक आयिल्ल्या अनुभवान सद्गतीत जावन दान करतालो. दत्त पादुकांची पुजा करतना वेल्यान दुदाची धार गळप, शिमिटाच्या ओल्या मिश्रणाचेर उजवे पादुकेचो आकार चमत्कार रित्या तयार जावप, उजवाती लायनासतना दरवळपी म्होवाळ वास हेवूय खीण थंय अनुभवपाक मेळटाले अशें गुरुदास प्रभुदेसाय हे सांगतात. तांणी मुखार कितें म्हणलें तें पळोवया. एका प्रभुदेसायाक दृश्टांत जालो. त्या जाग्यार एक गुहा आहा, गुहा. केन्ना तूं आयकलें पांडवां गुहा बी म्हणून, तशी गुहा आसा. म्हणून बरोबर आनी लोक बाकीचे आपल्या मनीस गेले आनी ते निवळ करतरी दार अशें वचपाचें आनी भितर ती पोकळी म्हणजे गुहा अशी ती थंय मेळ्ळें. स्वप्ना दृश्टांत जालो. पूण दुसऱ्या दृश्टांत जालो कांय वर्सांनी. म्हणजे ते निवळ कोण दवरलें आनी नरसोबावाडीच्यान पादुका हाडून स्थापन करात दत्तगुरूच्यो. त्यो दत्तगुरूच्यो त्या प्रमाण हाडून बसयल्यो. ताची प्राणप्रतिश्ठा केल्या बरोबर ती दत्त गुंफ जाली. पयलीं गुहा, पांडवां गुहा बी तो केन्ना आयकलो ना, तशी गुहा. आनी तें बसयतरी दत्त गुंफ जाली. ती आजून दत्त गुंफ. तें दत्त गुंफ जे दत्तगुरूची स्थापना करतरी, पादुकांची स्थापना करतरी नित्य पुजा सुरू जाली. हळू मागीर दत्ताचे गुरुद्वादशी वाद जावपानी करप. गुरुद्वादशी पयलो गुरुद्वादशी तें लक्षात म्हत्वाचें. आतां लागीं येतले ती परजा वाचपा बसतले 7 दिसांचे. आजून ते चालू आसा. हो मूळचो उत्सव प्रभुदेसायाचो. मूळचो तुळस पळय कितली सुंदर तुळस हें आसा ती सायडीन आसता. ही घुमटी पळय कितली सुंदर आसा ती ज्ञानेश्वर महाराजाची. ते तुमगे प्रभुदेसाय फॅमिली बापाय हाणें केलें.
बापाय दिसताली की थंय ज्ञानेश्वर बी आसा अशें म्हणून संत ज्ञानेश्वर बी ते सगळे हय ती स्थापन म्हणून केली तेणी ज्ञानेश्वराची मुर्ती स्थापन करून दवरली आनी मागीर आतां हेजें सांगता औदुंबराचें झाड जें झाड आमी पळयतात व्हडलें जाता पूण आतां हें झाड 200 वर्सां पयलींचें चड तरी सुद्दां तें इतलें बारीक आहा आज पळोवपाक मेळटा इतलें हय आनी ताजें आसा म्हणून नेण्टें आहा अजून कोणी दत्त भक्त श्री गुरुदत्ताची मूर्त स्थापन करतले असो विचार करून देवळात एक शेक दवरलो आनी तेदे वेळार सांगेचे वेपारी सदाशिव नागेश करपे हांकां सपनांत एके गुहेचो आनी पादुकांचो दृश्टांत जालो तांकां आपूण श्री दत्त मूर्ती दिता अशें दिसलें आनी एक दीस अचानक त्या जाग्यार पावतकच आपल्या सपनांतलो होच तो जागो अशें म्हणून तांणी खात्री करून घेतली कॉल प्रसाद घेवन 23 जानेवारी 1967 दिसा मूर्तीची स्थापना केली तेन्नाच्यान करपे कुटुंब मूर्ती स्थापनेचो वर्धापन दीस मनयतात गुरू दुवादस दत्त जयंती गुरू पौर्णिमा हे आनी हेर उत्सवय नेत्रावळच्या प्रभुदेसाय कुटुंबा कडल्यान हांगा साजरे जातात देवळांतल्यो कांय वस्तू कोणाक तरी दृश्टांत जावनच मेळिल्ल्यो आसात गर्भकुडीत श्री गणपतीची मूर्त तशेंच शेजरा ज्ञानेश्वर महाराजांची मूर्ती आनी तुळशी वृंदावन आसून सदाशिव प्रभुदेसाय हांणीच फुडाकार घेवन तांची स्थापना केल्ली नरसोबावाडी भशेनच हें देवूळ बांदिल्लें आसा तेच भशेन चारूय वटेन उक्तो मंडप आसा ह्या सैमीक वातावरणाचो आनंद घेवपाक आनी देवदर्शन घेवपाक गोंयचे तशेंच विदेशी पर्यटक ह्या देवळाक भेट दितात तर हो आशिल्लो भांगरभूंयचे सांगेचे प्रतिनिधी संदीप मापारी हांचो खाशेलो रिपोर्ट तर अशाच कार्यावळी खातीर भांगरभूंयक फेसबूक इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात